2022 हे वर्ष सोंपपाक आतां फक्त 5 दीस उरल्यात. कोविडाच्या फाटल्या 2 वर्सांत खूब गोश्टी आमी वगडायल्यो आसल्यो तरी लेगीत हे वर्स उमेदीचें आनी नव्या संकल्पाचें आशिल्लें. ते खातीरूच आंतरराष्ट्रीय पर्यटन सुवात म्हणून फामाद आशिल्ल्या आमच्या धाकटुल्या गोंयांत राजकीय, आर्थीक, सामाजीक आनी सांस्कृतीक तशेंच खेळाच्या मळार खूब कितें घडलें. 2022 वर्साक बाय बाय म्हणटना पळयात ह्या वर्सा भितर राजकीय मळावेले हे हायलायट्स. खंयच्याय राज्याची राजकीय वेवस्था म्हटल्यार सामको गंभीर विशय. मात कितलेशेच राजकारणी राजकारणांत गंभीर आसनात. ते कितें उलयतात तांची जाणविकाय लेगीत तांकां नासता आनी मागीर ते लोकांच्या हास्याचो विशय जातात. पळोवया ह्या वर्सा भितर लोकांच्या हास्याचो विशय थारिल्ले कांय राजकारणी आनी तांची उतरां. चाय पिया, समोसा खाया, आमी दुबय उदक एक्सपोर्ट करूंक शकता मरे. विधानसभेत मातशी झेम काडल्या कितें जाता? पिप्पांक घरा सोडचे पडल्यार बारकार जातले पादिशेर. देवान म्हाका सांगले म्हणून हांवें तशें केलें. कामाक लावपाक पयशे घेता कोण तो? अशी आमच्या गोंयच्या राजकारण्यांची विधानां आयकून तुमकां हसूंक येवंक ना जाल्यार अजापूच जावपाची बाब न्ही. अंदू वर्स सोंपतना गंभीर प्रस्नांक राजकारण्यांनी अशा कॉमीक आनी फकाणां चिकाणांच्यो जाप्यो दिवन प्रस्न कसो टाळ्ळो आनी तांच्यो ह्यो जाप्यो व्हायरल कश्यो जाल्यो ताचो हो स्पेशल रिपोर्ट. आतां हेच पळयात. पुजा पाठ करून तुमकां आमकां देवान प्रत्यक्ष येवन केन्नाच कितें सांगलें नासलें तरी आमकां दिगंबर कामतीन मात सामकी सायड मारल्या. पक्ष बदलतना दिगंबर कामत बुचकळ्यान पडिल्लो. काँग्रेसीक सोडून भाजपात वचप काय ना ह्या घोर संकश्टान आसतना साक्षात खंय ताका देवानूच सांगलें वच तूं भाजपात म्हण. जो घेतिलो हांव देवाचेर विश्वास दवरपी मनीस. हांव परतो देवा कडेन गेलो आनी देवाक सांगलें अशी अशी परिस्थिती आहा, कितें करचें? देवान सांगलें तुका निर्णय घे, हांव तुजे फाटल्यान. देवाकडे ताचे आशिल्ले ह्या स्ट्रेट कॉन्टॅक्टा खातीर आतां बरेचशे राजकारणी खंय ताका भियेतात. झेम आनी भूक मनशाक खंय सारकीच मेळूंक जाय हें तत्व मनासान पाळटा तो मंत्री निलेश काब्राल. हय खऱ्यांनीच. काब्रालान आनीक खंय न्ही जाल्यार भर विधानसभेत झेम काडून सभाघराचें कामकाज सुरू आसतना सेंटर ऑफ एट्रॅक्शन जावपाचो मान मेळयला. ताच्या उपरांत पत्रकार ताका मेळूंक गेल्यार कितें रे तुमी मातसो दोळो लागल्यार टीव्हीर घालता म्हूण निलेश तिडकलो. हांवूय मनीस मरे, म्हाकाय केन्ना झेम लागूंक शकता अशी तिडकीन स्पश्टीकरण लेगीत ताणें दिवन उडयलें. लागलो न्ही, झेम लागले न्ही. हांव केलो डिनाय द फॅक्ट. पूण जो व्हिडिओ दाखयला म्हजो करून हांव मातशें एक पाटी अशें डोस पडलो आसलो. असो पडोना हांव थंय. सो हे सगळे गिमीक करता पळय म्हाका कांय कळूंक ना. न्हीद लागली, हांव उठलो आनी आय एटेंटीव आनी म्हाका न्हीद लागलो. म्हाका पळोवपाक मेळटा सीएमाक पयलें सगळे भाशण बूक वाचले आनी सगळे भाशण जे सीएमान केलें म्हाका पाठ आहा. सो न्हिदलो जाल्यार कांय जायना पूण न्हिदोंक जायनाशिल्लें, आय एडमीट. गोंयकारांनो खरें सांगात आ, तुमच्या नळाक 24 वरां उदक येता. उदक भरपाक तुमची आयदनां लेगीत कमी पडटात. उदका खातीर तुमी केन्नाच वळवळे काडूंक ना. जर तुमचें उत्तर आमकां उदकूच येना अशी आसत जाल्यार तुमी साप चुकतात. शेतकी मंत्री रवी नाईक हांणी ह्या वर्सात सगळ्यात व्हडलो एपिक जोक मारला. So you intend to export water? Yes, definitely. Why not? Where export करता है? Then Dubai countries, yeah, Arab countries. उदीक धड ना पिवपाक आनी रवी चल्लो उदक एक्सपोर्ट करपाक. जे ना देखे रवी ते देखे कवी अशी मराठीन फामाद म्हण आसा. पूण रवीन मात ही म्हण उरफाटी म्हळ्यारूच जे ना देखे कवी ते देखे रवी अशी करून उडयल्या. विशय आसलो तो म्हळ्यार मोपा विमानतळाचेर शिरविश्यो दिल्ल्या कामगारांक नियुक्ती पत्रां वांटपाच्या कार्यावळीचो. सरकारी शिरवीस लावपाक जर तुमचे कडेन कोण पयशे मागता जाल्यार म्हाका सांगात अशें मुख्यमंत्र्यान म्हणलें. कोण तो पयशे मागता? कोण तो असो प्रश्न करतकीच कांय जाणांक बशिल्ल्या थंयच घाम फुटलो. गोंयांत वाडपी अपघात सोरो पिवनूच जातात असो सोद माविनान लायलो आनी सोरो पिवंक आयिल्ल्या गिरायकांक बार मालकांनी घरा पावोवपाचो नेम सरकार काडटले अशेंय जाहीर करून उडयले. हाचेर शेतकी मंत्री रवी नायकान माविनाचे मात किकोत केले. तूं आयक रे,
ते सोरो पितले 5-10 वा 100 रुपयाचो आणि बार्राच्या धनयांक ते टायट जाता कूत हजारांनी रुपया फारीक करून तांकां घरा धाडप म्हळ्यार बारकाराचे दिवाळे उठोवपाचो प्रकार अशें रवी म्हणटा. अरे बघ ना कोणी येलो आणि बारा बसलो तो कोण आता खूप वेळ टूर्स येतो कर्नाटक येता आनी येता महाराष्ट्राचा सगळे ते टेबला बसले टायट झाले हे ते टायट झाले ते पिछले 5 रुपये 10 रुपये 100 रुपये टॅक्सी 1000 रुपये. दर एका वर्सात 2-2 पक्ष बदलपी राजकारणी आणि तांचे राजकारण पुराय गोंयानूच न्हय जाल्यार देशभर फामाद आसा. ताका लागून गोंयची राजकी प्रतिमा इबाडल्या. पूण हेच राजकारणी हो गंभीर विशय कसो मारून व्हरतात ते ह्या वर्सान पळोवपाक मेळ्ळे. रश्मी नरसे जोसलकारा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही.